गोवा फॉरवर्ड पार्टीन युती विशींची चर्चा स्थगीत दवरल्या। गोवा फॉरवर्डा कडल्यान निर्णय जाहीर जाय मेरेन वाट पळयतले, ते उपरांत चर्चेक परतून सुरवात करतले, अशें गोय काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगले। एके वटेन काँग्रेसीचो गोय प्रदेशाध्यक्ष विरोधी पक्षांक युती खातीर उलो मारता आनी दुसरे वटेन आता फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेसीन आपले सोशल मीडिया पेजीचेर फातोर्डा एकूच वाट काँग्रेसीचो हात असो पोस्ट केला। तशेंच फातोर्डेचे शेणिल्ले वैभव परतून मेळोवपा खातीर सगळ्यांक एकठांय येवपाचें आवाहन केलां। ताच्या ह्या पोस्टाक लागून आता राजकीय मळार चर्चा सुरू जाल्या। फातोर्डा मतदारसंघात सध्या प्रतिनिधित्व करपी गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय आसात आनी 2027 मेरेन काँग्रेसी कडेन ते युतीचे भाग आसात। देखून काँग्रेसीच्या ह्या पोस्टाक लागून अलायन्साचे चर्चे पयलींच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड संबंधाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्यात। मजगती हे विशीं काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो वांगडी मेल्विन फर्नांडीस हांणी प्रतिक्रिया दिल्या। फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेस येवपी वेंचणुके खातीर तयार आशिल्ल्याचें तांणी सांगलां। कोलवाळच्या जेलीत ड्रग्स व्हरतना सेक्युरिटी गार्डाक धरले उपरांत सरकारान हो विशय खूब सिरियसली घेतला। आता कोलवाळच्या जेलीन जे कन्विक्ट म्हणजे शिक्षा जाल्ले जे कैदी आसात तांकां हेर राज्यांतल्या जेलीन धाडपाचो विचार सरकारान चलयला। जेल मॅन्युअल म्हणजे सरकारचे जे जेल चलोवपा विशींचे जे नियम आसात तातूंत कितें म्हटलां, कन्विक्ट जर कैदी हांगा जर कितें उपद्रव दिता, तो त्रास दिता, तो नियमाक धरून वागना जाल्यार ताका दुसऱ्या राज्यांतल्या जेलीन धाडपाची तरतूद त्या रुलान आसा। त्यानुसार आतां अशे जे कैदी आसात त्या कैद्यांक दुसऱ्या राज्यांत धाडपाचो विचार सरकारान सुरू केला। दुसरें कितें, हायकोर्टान फाटीं एक जी केस आशिल्ली तेन्ना हायकोर्टान कांय इन्स्ट्रक्शन्स राज्य सरकाराक दिल्ली, जॅमर लावपाक जाय, तपासणी करपाक जाय, कितें करपाक जाय, तसल्या लोकांचें रोटेशन करपाक जाय, अशें कितेंच गजाली खूब सांगिल्ले। ताची आतां अंमलबजावणी राज्य सरकार करतले। ताका लागून अंमली पदार्थ धरले उपरांत सरकाराक जाग आयले अशें दिसता। राज्यांतले कसिनो हे भाजपाचे एटीएम। नव्या भाजप भवना खातीर तांकां कसिनो कडल्यान कितली रक्कम मेळ्ळ्या ते तांणी जाहीर करचे। भाजपाचे नवे कार्यालय कसिनोच्या देणगेन बांदलां असो आरोप काँग्रेसीन केल्लो। काँग्रेसीच्या ह्या आरोपाक भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रत्युत्तर दिलां। काँग्रेसीन पुरावो सादर करचो, आरोप सिद्ध जाल्यार भाजप जाहीर माफी मागतले अशी जाप दामू नायकान दिल्या। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो स्थलांतरीत करपा खातीर पर्यायी सुवात सोदून काडपाक सरकाराक कळाव केल्ल्यान उच्च न्यायालयान खर नाराजगी उक्तायला। मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या जाग्यार परवानगी नासतना हो पुतळो उबारिल्लो। देखून न्यायालयान दुसऱ्या सुवातेर पुतळो स्थलांतरीत करपाचो आदेश दिल्लो। मात ह्या आदेशाक सरकाराक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 25 ऑगस्ट मेरेन नवीन जागो निश्चित करपा खातीर न्यायालयान मुजत दिला आनी हो प्रस्न अनिश्चित काळा खातीर प्रलंबीत दवरपाक मेळचो ना अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां। गोंयांत जुलय म्हयन्यांत जाल्ल्या अपघाताचो आंकडो बरोच भिरांकूळ जाला। ट्रॅफिक सेलाच्या जुलय अहवाला प्रमाण राज्यांत वट्ट 1523 अपघात नोंद जाल्यात। फाटल्या वर्साच्या ह्याच काळा परस 11.60% वाड जाल्या। ह्या अपघातात 157 जाणांक मरण आयले। फाटल्या वर्साच्या तुळेंत जीवघेणी अपघाताचो आंकडो 2.4% देंवलो। पोरने गोंय, फोंड्यां आनी वेर्णा चडशे अपघात जाले।